सरपंच आणि त्यांच्यानी ज्यांना त्याच्या निदर्शनान येयला खंय तरी बेकायदेशीर चल्ला। ही स्टॉप ऑर्डर असताना आमकां क्वेश्चन केले वता की बाबा तुझ्याकडे डॉक्युमेंट कितें आसा, म्हणजे ही डॉक्युमेंट हे जो डॉक्युमेंट मांद्रे पोलीस स्टेशन फॉलो करिना का आणि खंयची ऑर्डर जाय। गांवांत हे असले उपद्रव चालू जाल्यात आणि सरपंच जेन्ना स्टॉप ऑर्डर काडटा आणि त्या स्टॉप ऑर्डरीक वालोर ना हो आमकां म्हाका दिसता बीडीओ आनी डायरेक्टर पंचायत सांगूंक दिसता म्हाका, आणि जे आमचे एसपी डीवायएसपी आयजीपी हांकांय सांगूंक सोदता की ह्या कॉपीक वालोर ना, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जावपाक जाय काय म्हणटा। पूर्ण टीम येयले हांगासर आणि तो आमकां विचारता, टेनंटाक विचारता डॉक्युमेंट तुमच्याकडे कितें आसा, परमिशन कोणाकडे मागूंक जाय, जो कोण प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आहा पळय त्याच्याकडे परमिशन मागूंक जाय, तो आमच्याकडे विचारता जो पीआय आसा आणि तिची टीम। जाल्यार म्हाका एक सांग, टेनंटाकडे कितें आसता हांगासर, तो पीआय बरो आसलो, टेनंटाकडे फक्त लँड आसता आणि तो कल्टिवेट करता आणि जे कितें वॉट एव्हर डॉक्युमेंट आसता पळय ते पोझिशनान टायटल जो आसता पळय तो ओनराकडे आसता। सो आयज एका टेनंटाक वंचित करपाक लागून आयज एकटो टेनंट न्हू, म्हाका साधारण 30-40 हांगासर टेनंट आसात आणि हांव सगळ्यांच्या ह्या प्रसार माध्यमांतून सांगूंक सोदता टेनंट आणि मुणकाराचेर जो जो अन्याय मांद्रे विलेजीन जायत आणि हे जे कोण प्रोजेक्ट प्रोपोनंट भायले आसात आमी खपोवन घेवचे ना। जसे आता सगळे एकजूट जावन रावले हेच्यापेक्षा आनीक सुबेज लोक येतलो। आयज आमी सक्सेसफुली जो कोण आता प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आहा ताका आमी वॉर्निंग आणि इशारा दिला की हे सगळे जे मटेरियल तू घेऊन चल, तुका हांगा कांयच करूंक आमी दिवपाचे ना। सो आयज हांव सरकाराक सांगूंक सोदता, आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री खऱ्या अर्थान बरें काम करता, तांकां एक विनंती करता की हो जो टेनंट मुणकार आहा पळय तांकां इतले डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक, हायकोर्टाक, सुप्रीम कोर्टाक वचपाक दिवं नाका। वन शॉट म्हणटात तशें तांकां जो कायदो आसा तो कायदो मातसो बेगेंतल्या बेगीन हाड आणि तांकां टेनंट डिक्लेरेशन कर। ह्या प्रॉपर्टीन मामलेदार हो डिसायडिंग ऑफिसर आसा आणि त्या मामलेदारान तांकां स्टे ऑर्डर दिला टू इंटरफियर इन दीस प्रॉपर्टी, कोणाक ओपोनंटाक, बरोबर दोतर। तरी आसतना ह्या गोष्टीक अपील केला तेंच्यांनी नो डाऊट, पण ह्या गोष्टीन टेनंट प्रॉपर्टीन जेन्ना हे जे भायले जे लोक आसात नॉन गोवन हांगा जे एन्क्रोचमेंट करतात हे आमी केन्नाच खपोवन घेवचे ना आणि सदैव लोकां बरोबर रावतले। जशें आमी पंचायत बॉडीन पूर्ण त्यांच्या पाठिंबा दिवन ह्या लोकां बरोबर रावन ती फायल आमी रिजेक्ट केल्या, पण खंय तरी प्रशासन तांकां सपोर्ट करता। 3 दिसांनी तांकां हे परमिशन दिला, पण ते परमिशन दिल्या टू इरेक्ट द स्ट्रक्चर म्हणटात तशें हर्ट्स बीन, पण हे लोकांचे वाटो लोकांची घरां ब्लॉक करपाक न्हू। आणि हे आमी परतून एकदा सांगता आमी खपोवन घेवचे ना। सगळे आमी मांद्रेची ग्रामस्थ एकीकडे आसात आणि हे परतून एकदा सांगता जो कोण ह्याच्या फाटल्यान आसा, जो कोण ह्याच्या फाटल्यान कोण इडो उखललेलो आसा, जो आमचो मांद्रे गांव सोंपोवपाक आमी ताका हो आमचो नारोबा बसला तो पळोवन घेतलो। म्हायती मेळ्ळी की कोण तरी बाउन्सर येवन हांगासर जी टेनंटेड प्रॉपर्टी आसा हांगाले जे लोकल तुमी पळयता आसतले सगळे हे सगळे माड बीन सगळे आसात, झाडां बेडां आसात तेंची सगळी। ओरिजिनल ओनर आसा पळय तेजें नांव हांव घेयना, पण त्या मनशान डायरेक्टली प्रॉपर्टीचो कोण ऑर्बिट म्हणून आसा तांकां ही प्रॉपर्टी सेल केली। आयज तो सेल करून ऑर्बिट म्हणटा ते हे आपणाचे बाउन्सर घाल्या पळय ती कंपनी, बट रँडरहूड हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी, तातूंत रिवाचो पात्रांव सचिन नायक हो मेन मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि आनीक ती जाणां आसा। येस, यांच्यानी जो हो जागो परचेस केला नो डाऊट, पण जेन्ना जो हो टेनंट आसा पळय आयज सकाळच्या फुडें त्यांच्यानी हे जवळजवळ 30-40 बाउन्सर घालून हे मटेरियल तुम्ही पळयता आसतले आणि ही आमची घरां जी आसात पळय म्हाका दिसता बिफोर सर्वेच्यान आसात आणि त्या घराक सेटबॅक दवरीन आसतना जे इलिगल ऑब्स्ट्रक्शन रोड जो त्यांच्यानी ब्लॉक केला, त्यांची जी घरां वचपाची वाट ही बंद केल्या। हे मांद्रे ज्युरिडिक्शनान मांद्रे विलेज पंचायतीन जेन्ना आमच्या सरपंचाक आमच्या पंचायत टीमीक कळ्या बरोबर इमिजिएटली आमी एज अ पंचायत मेंबर रॉबर्ट फर्नांडीस ह्याच्या माहितीनुसार आम्ही हे सगळी पाहणी करून स्टॉप वॉक काढल्या आणि ती एक कॉपी आम्ही मांद्रे पोलीस स्टेशनार दिल्या। आता सांगपाचो मेन हेतू आणि उद्देश म्हणजे कितें की जेन्ना स्वर्गीय आमचे भाऊसाहेब बांदोडकर हे गोंय राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि त्यांनी कसेल त्याची जमीन कुळ मुणकार हे विषय आम्ही वेळोवेळी म्हणता आणि त्या दृष्टिकोनान जेन्ना ह्या ज्या ओनर जो आसा पळय त्या ओनरान ही प्रॉपर्टी परचेस करून हे कितें तरी हॉस्पिटॅलिटी म्हाका दिसता कितें तरी हर्ट्स न्हू ते कितें टेम्पररी हर्ट्साक लागून आमच्या मांद्रे विलेज पंचायतीन एक ऍप्लिकेशन सादर केल्ले। सो ह्या भागाच्या लोकांची जी गाराणी ऐकून लोकांचे जे इश्यूज ऐकून आमचो जो रॉबर्ट फर्नांडीस हांव खरोच ताका वालोर दिता, लोकांक बरोबर रावून तेंच्यांनी ती फायल जी आसा पळय ही टेनंटेड मॅटर आसा आणि सब जुडायज मॅटर आसा आणि ती आमी फायल रिजेक्ट केली। रिजेक्ट केल्या बरोबर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन तो पावलो विदिन अ पिरियड ऑफ 3 days ती ऑर्डर दिल्या आणि डायरेक्शन दिला आमच्या सेक्रेटरीक हे 3 दिसां भितर ताका ती परमिशन दिवची। म्हणजे ही आमचे प्रशासन कशें चल्ल्या ते पळय, आमी एका सायडीन म्हणटा टेनंट मुणकाराक वाटोवपाचे
आणि दुसऱ्या सायडीन प्रशासन जे आपण टेनंट मुनकाराक सोंपोवपाक उठला 3 दिसान ऑर्डर दिवन आयज ताबडतोब हे सगळे मशिनरीज हे सगळे बाउन्सर घेवन आता म्हाका एक सांग ही बाउन्सर ही खंयच्या एक्टान खंयच्या रुलान बसता हांगासर हे इलिगल फेन्सिंग करताले एक्चुअली परमिशन आमी रिजेक्ट डीओपीन हेतून आमकां परमिशन घातलेलें तेंच्यांनी एक इरेक्शन ऑफ वर्ड्स म्हणून ते आमी रिजेक्ट केल्लेले रिजेक्ट केल्या उपरांत ते डीओपीन गेले डीओपीनसून मागीर तांकां परमिशन मेळ्ळा इरेक्शन आनी ते हेचेर ते हांगासर फेन्सिंग करताले प्रत्येक आमी फेन्सिंगेक तांकां परमिशन दिवंक ना फेन्सिंग ही इलिगल फेन्सिंग करता ते आनी जबरदस्तीन सगळे बाउन्सर बी धाडले 40 बाउन्सर कोणाच लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आसतना एक्चुअली हे सगळे चुकीचे आसा तेंचे आनी ही असली तेंची जी भाईगिरी दादागिरी करतात ते ही आमी आमच्या खपोवन घेवचे ना गांवांत आणि आमी सगळे लोकां बरोबर आसतले आमची सगळी पंचायत मंडळ आहा ती लोकां बरोबर आसतले हांगासरले आनी तांकां न्याय दिवपाक आसतलो पण प्रत्येक फावटी अशें झगडाचे पडटा कित्या खातीर कारण कितें आता स्टॉप ऑर्डर काढला तुम्ही हेका स्टॉप नोटीस काढला तेका कितें जालें जेन्ना सकाळी आमकां ताबडतोब कळलें की बाउन्सर मोर दॅन 40 बाउन्सर लेडीजूय आसल्यो आनी भुरगे आसले आणि हे जे घातलेले ऑर्बिट कंपनी आणि त्यांचं एक सुपरवायझर जालो ताणें नांव आपलें सांगूंक ना बट आमची अशी व्हिडिओ आसा ताचेर आमी आतां एक एनक्रोच केल्या प्रॉपर्टीन इलिगली म्हणून आमी ताचेर एक कंप्लेंट घातली प्रॉपर्टी कोणाची प्रॉपर्टी ही ऑर्बिट ही एक कंपनी आसा आणि तातूंत एक 10-12 घरां आसा तांचे सेटलमेंट ना मॅटर सबज्युडायज आसा आणि इतलें आसतना एक इलिगल रोड करपाचो प्रयत्न जालो झाडां कातरपाचो प्रयत्न जालो भेणयेची झाडां आसली ती म्हणून तेणी बंद केली ताचे उपरांत जे घरांक फेन्सिंग ते फेन्सिंग करपूय म्हणून कितें नॉट इवन 300 मिटर तांकां मार्किंग करूंक ना कायद्यान म्हणल्या 300 ते ना तेंची ज्यो उमऱ्या आसा पळय उमऱ्याक 1 मिटर सोडून फेन्सिंग करपाक हे सामान आसा ते घेवन ते येयलेले आतां म्हाका सांग परमिशन आमी फेन्सिंग करपाक दिवंक ना टेम्पररी दिवंक ना पर्मनंट दिवंक ना एक आतां पंचायतीच्या नांवान कोणी बॉब मारता आतां तुमकां हांव संदी घेता आनी सांगता आमी पंचायतीन हांचे लायसन रिजेक्ट केसलें हिंगा 40 कॉटेजीस कितें आहले आमी रिजेक्ट केल्लें आनी तांणी मागीर डीओपीनसून तें परमिशन हाडलें आतां प्रायवेटली आमचो आग्नेल आनी शाहपुरकर सर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेला रिगार्डींग दॅट प्रोजेक्ट 2 स्विमींग पूल आनी 40 रूम्स हिंगा येवपाचे आहा आमी हाडायल्लो कित्याक लोकांचो इश्यू आहा म्हणटा आमी लोकां कडेन आसले ज्या टायमार लोक आमचेशी आता इन एडवान्सूच आमी ते बंद करपाचो प्रयत्न केल्लो पण हाय लेवलाचेर तेणी ते हाडले परमिशन आनी आमकां पंचायतीक म्हाका दिसता विदीन 4 days or 8 days आमी गेल्ले शाहपुरकर सर हँडल करी आमकां जांगना ते तेणी परमिशन हाडले आनी ते परमिशन हाडला ते बरोबर आसा त्या परमिशनाचेर जर ते कितें करपाक गेल्ले जाल्यार एक दुसरो स्टँड आसतलो तुम्ही पंचायत आसून कितें फायदो हेजो ते आता पंचायतीन तूं फायदो म्हणटा आमच्या लेवलार जे आमकां काम करपाक जाता तितले आमी करता आता आमचो फायदो लुकसाण प्रत्येक फावट डीओपी हे करता न्ही ते सरकारान पळोवंक जाय न्हू आमी सरकारा मेरेन पावंक शकना आनी आमी तशें तूं सांगता ते मागीर ते पर्सनल जाता आमचो लेवल अप टू डीओपी आमी डीओपी मेरेन वयता डीओपीन ताका दिला आमच्यान कितें ते तुमी मिडियान एक्सपोज करूंक जाय कोण कसो दिता सीएमा मेरेन पावया तुमी आनी करा न्हू प्रॉपर्टी वयर हांव तुमकां सारकी सविस्तर म्हायती दिता अशी की प्रॉपर्टी आसलेली पळय ही प्रॉपर्टी कोणी तरी म्हणजे सगळ्या भाडकारांक ते 15-16 जाण जाताले सगळ्यांनी काढली आणि एका आपणाच्या काजनाच्या नावाचेर गिफ्ट डीड दिले तातूंत एकलो त्यांचो काजन आसलो आणि ताची भाव भयणां कोणी आसले 5 जाणां फॅमिली आसलो आणि टोटल ते तांचो वालोर ताचो जातालो प्रॉपर्टीन की सबज्युडायज जाल्या उपरांत इन्व्हेंटरीक घातल्या उपरांत 350 हो ताचे की मातसो सुबेज हो एकलो आसलो आणि पयलीं खरें म्हटल्यार आपणाची सायन मारली आणि पयलींचो केन्नाचो तरी आपणाचो फोटो लायलो आणि पॉवर ऑफ अटर्नी म्हणटा ती तौसिफ मोमीन म्हणटा हाका दिली पूण जेन्ना ताका ताचो शेअर पळय मेळना जालो तेन्ना ताणें ऑब्जेक्शन घातलें की ही सगळी आपणाची सायन आपणें मारूंकूच ना आनी पॉवर ऑफ अटर्नी आपणे तौसिफाक दिवंकूच ना म्हणून सो हो जालो एक भाग उरलेल्यांनी सगळ्यांनी गिफ्ट दिले आपल्या कजनाक सिद्धार्थ राताबोडे म्हणटा पळय ताका आतां ही जेन्ना पॉवर ऑफ अटर्नी जाली आनी सगळे तांच्यानी केस घातल्या उपरांत ही केस ताची खरेंच व्हॅलिड जाली कोणाची संदीप म्हणटा त्या एका त्यांच्या भाडकाराच्या काजनाची व्हॅलिड जाली व्हॅलिड जावच्या आनी तौसिफान कितें केलें की आपणाच्या नांवार ही प्रॉपर्टी जावंक जाय म्हणून ताणें
पार्टी फुडें पळय नासतना बँकेचे लोन काढले, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे लोन काढले, सगळे प्रॉपर्टीचे जंय ताणें डॉक्युमेंट्स लायले की घरां बिरां हे प्रॉपर्टीन कांयच ना, 114 लागून ना. आनी प्लॅन पासून ताका गव्हर्नमेंट DSLरान असलो प्लॅन दिलो की तो सारके बॉर्डरीचोच प्लॅन दिलो आनी ताचे सिग्नेचरी आसा. अशें दिवंक जायना, सगळो दिवंक जायला प्लॅन तांच्यांनी खाली घरां बी आमची आसात पळय तो सगळो दिवंक जातलो. असले करून ताणें बँकेचे लोन काढले. आता बँकेचे लोन जेन्ना तहसीलबाग फारीक करपाक जावंक ना तेन्ना तो थंयसर चड ड्यू जालो. ड्यू जातूच हांगासर ह्या सचिन नाईक म्हणटा त्याच्या कानाचेर ही गजाल पडली की बाबा ह्याचे ड्यूज म्हणटा ते 4 करोड झालेले आसा. सचिन कोण? सचिन म्हणटा तो रिवाचो पात्रांव. रिवाचो पात्रांव हे तांच्या सिस्टर कांसन. सो त्याच्या कानाचेर जेन्ना पडले तेन्ना तो अप्रोच जालो बँका कडेन. बँका कडल्यान ताका सगळे फुडले डिटेल्स मेवले. सगळे फुडले डिटेल्स मेवतूच तो वचून अटॅच एका आपणाचो कॉन्टॅक्टान रावलो तहसीलबाचे. ताणें ताका सांगलें की आपूण हे सगळे तुजे ड्यूज फारीक करता, तुजो सगळो प्रॉपर्टीचो रायट आसा तो आमकां दी म्हणून. तातून रायट ताणें ताका दिलो, पूण संदीप म्हणटा ते एका तांच्या काजनाचो रायट ताणें ताका दिवंक मेळोंक ना. कळ्ळें तुका न्हू. ताणें परत ताचेर ऑब्जेक्शन हाडलें. ताणें परत ऑब्जेक्शन हाडल्या उपरांत ऑब्जेक्शनूय तो जिखलो 5 वर्सांनी आनी ताका ताणें नियरली 2 करोड दिले. जेणे ऑब्जेक्शन हाडलेले पळय ते प्रॉपर्टी ओनर जो संदीप काळोखे म्हणटा पळय ताका 2 लायले आनी ताका हांगालो मेकळो केलो. आतां मेकळो केल्या उपरांत हांगासर ते एक दीस साफ करपाक गेले सकल येयल्या उपरांत कॉज ऑफ एक्शन घेवन हांवें कंप्लेंट फायल केली. हांवें कंप्लेंट फायल करतूच हांवें टेनन्सी प्रमाणे हांवें केसूय घातली आनी टेनन्सी प्रमाणे केस घातल्या मामलेदारान हांगासर ताका इंटरफियर जावचो न्हय कित्याकूच म्हणून आनी ट्रेसपास जावचो ना म्हणून ताचेर ऑर्डरूय पास केली. ती ऑर्डर तांकां मानवंक ना. ते उठले आनी वचून डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वचून गेले आनी डेप्युटी कलेक्टरान एकाच दिसा सगळे पास, एकाच दिसान एकाच मॅटरान सगळे पास करून उडयले. तो जालो दीपक वांयगणकर जो तांकां एकदम बरो आसलो. हांव कायदेशीर तुमकां आनी सगळ्यांच्या उजेर सांगूंक शकता. तो ह्यो हांगासर बसून वागयो खातालो, नुस्तें खातालो आनी जेवणाक येतालो. ताणें एकाच दिसा भितर सगळे आर्ग्युमेंट सगळी ऑर्डर सगळी पास केली आनी तेंच्या फावरान केली. पूण तें सगळें आसतना हांव परत ट्रिब्युनलान पावलो आनी आयज पासून ट्रिब्युनलान एक केस ही म्हाजी चालू आसा आनी दुसरी मामलेदारान चालू आसा आनी तिसरी आतां ही DOPन ताका पळय NOC दिला ताचे वरी केस म्हाजी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान चालू आसा. सो ही सगळी प्रॉपर्टी म्हाज्या वद्दान आनी दुसऱ्याच्या वद्दान जाल्यार मेळोन सबज्युडायज जालेली आसा. आता सबज्युडायज जालेली आसा पळय तातून तांकां कसलोच अधिकार ना भितर सरून हे भाशेन करपाक. समजलें तुका. सो हे आतां सगळें आसा पळय ते फॉर्सान ते करूंक सोदतात आनी फॉर्सान हे करूंक सोदता म्हणजे सारकेंच कळटा. जरी तर तुमी कायदेशीर आसा पुलिसांक दिया आनी पुलिसांक हाडून उबे करा. आतां आमी कशे पुलिसांक हाडले की बेकायदेशीर आसा तेन्ना आमकां पुलीस. तुमी बाउन्सर 50 बाउन्सर कित्याक हाडल्यात हांगासर? तुम्ही कायदेशीर आसा तर 50 बाउन्सर तुमकां कित्याक जाय हो म्हाजो क्वेश्चन. आनी आयज हांव ऑथॉरिटी आसा आनी सरकाराकूय विचारूंक सोदता कसले ऍडमिनिस्ट्रेशन हांगासर चलता. जेन्ना इतली वर्सां हांगासर आमी चलून येयलेले आसा तांकां जर न्याय मेळना जाल्यार ऍडमिनिस्ट्रेशन चलता कसलें? आनी CRZचे जर बाउंड्री आमची दर्या देग लागलेल्या थंयसर कसलेंच कन्स्ट्रक्शन करूंक जाता सिमेंटाचें? कसलें सिमेंट? तांकां हट्स आनी स्विमींग पूल बांदपाक NOC CRZान दिली कशी? हाचे वयर क्वेश्चन मार्क आसा. हे सरकारान पळोवचें खंयचे ऑथॉरिटीन तांकां NOC दिलेले आसा पळय जावं तो DOP जावं तो CRZ. रातीची गजाल पासून एक सांगता हांव. राती 2 जायसर तांच्यांनी म्युझिक वाजयलां. ते हांवें कंप्लेंट दिल्या पळय तेन्ना बंद जालां. आसूं ते कळोंक जाय तांचें कितें जाता पळय ते. हे हांव इतलें सांगता ही प्रॉपर्टीचो ओनर दुसरो जाय पूण तांचो सिस्टर कन्सर्न रिवान असलें जाता. आतां तेंच्यांनी हे पोलाचे व्हणे मारल्या हिंगासर आनी उदकाची लायन पिसडून उडयले. उदक म्हाका आतां मेवचें ना. ही सगळी करमणूक केला. हाचेर ऍडमिनिस्ट्रेशन कितें चलता पळय तें पळोवचें. तर आयज अत्यंत धक्कादायक घटना घडला. 7-8 फॅमिली ह्या प्रॉपर्टीन रावतात. ही प्रॉपर्टी काळोखे फॅमिलीची आणि ही फॅमिली गेल्या अनेक वर्सांच्यान ही प्रॉपर्टी ते मेंटेन करतात आणि ते रितसर मुणकार आसात. आणि दरम्यान ही प्रॉपर्टी रेंडरवूड एका हॉस्पिटॅलिटी ही प्रॉपर्टी विकत घेतली आणि तो आयज प्रोजेक्ट घालूंक सोदता. आणि प्रोजेक्ट घालता आसतना त्यांनी पंचायतीकडे ऍप्लिकेशन केलें पण पंचायतीन स्थानिक लोकांचं हित लक्षात घेऊन ते ऍप्लिकेशन रिजेक्ट केले सर. NOC रिजेक्ट केली. CRZतल्यान त्यांच्यानी NOC हाडली आणि पंचायतीक सादर केली. पण CRZन NOC हाडटा आसतना ही जी घरां आसात लोकांची ती दाखयलीच ना आणि अत्यंत चुकीच्या मार्गान आणि दिशाभूल करून हे CRZ कडल्यान परमिशन घेऊन आयज तो हय घालूंक सोदता. पंचायतीन रिवोक केल्या बरोबर तो DOPन गेलो. DOPन आमची ऑर्डर पंचायतीची ऑर्डर सेट केली सर.
आणि आज आम्ही डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आसात. बरोबर 30 दीस जाले आम्ही 30व्या दिसा आमचे अपील फायल केला. अजून मॅटर सबज्युडायज आसा आणि वो 32व्या 33व्या दिसा येता आणि हे कर्तुबा करता. सो ताका परमिशनां दिल्यात ती बिल्डिंगेची टेनंट टेम्पररी जी आम्ही डिस्प्यूट करतात आम्ही ताका मानूंक तयार पण असले पोल उबे करून ह्या लोकांक मुणकार जे नीज मांद्रेकार आसात त्या लोकांक तो बंद करूंक सोदता विच इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल. आयज पंचायती कडेन ताका कसलीच परमिशन ना ही फेन्सिंग उबी करपाची. आम्ही तातडीन आमच्या मागणीची दखल घेऊन ऑनरेबल सरपंचान ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर दिला आणि ही सगळी दादागिरी तो कायद्याच्या आधाराचेर करता. कायद्यान ताका परमिशन दिला दुसऱ्या बाबतीत त्याच्या संदर्भात आम्ही कोर्टान आसात. टेनंटान येयीची जागा एन्जॉय करता तो रुजारियो फेर्नांडीस अलायस आसीस वो मनीस काल त्याने टेनन्सी मुणकार टेनन्सी एप्लिकेशन घातला. 28 तारखेक सर हियरिंग आसा. काल रात्री आम्ही 8:30 वचून नोटीस सर्व केला पोस्टांतल्यान. सो ह्यो सगळे बेगिनात बेगीन कितें करतात जर आमकां खंय फाल्यां स्टे मेळत काय म्हणून. सो असली जी म्हणजे दिशाभूल करून आपल्याकडे परमिशन आसा म्हणून जेन्ना आसता ती परमिशन जर बारीकसाणीन जर वाचत जाल्यार तातूंत कसलोच आधार ना ही फेन्सिंग उबी करपाचो. सो माझी कळकळीची विनंती आसा हे स्थानिक जे मुणकार आसात टेनंट आसात त्यांच्या पायाचेर पाय दिवं नाकात जाल्यार आम्ही ओगी रावचे ना. कायद्यान लढुया. अजून आमचो कायद्याचो लढो चालू आसा. ताका अंतिम स्वरूप येवंक ना. कित्याक घाई करता तुम्ही. तुमकां भंय दिसता आम्ही जिखतले म्हणून. सो लोकांचो उद्रेक जाऊ दिवं नाका आणि ऑनरेबल पीआयकूय रिक्वेस्ट करता की असल्या बाबतीत तू तातडीन इंटरफियर जा. कोणाकडे कितें आसा तें पळोवपाची तुजी तकत ना. कायदो सुवेवस्था राखपाचें काम तुजें. ह्या भाटांत रावपी माझी बी टेनंटेड प्रॉपर्टी आणि माझी बी केस आहा. जेन्ना हे पळय सकाळी फुडें येता म्हणून आमकां हे सायडीन हे भाव रावतात आमचे कजन तेंच्यांनी आमकां सांगलें तेन्ना 50 बाउन्सर हाडले हे ते हाडले आनी ते ट्रेसपास करता म्हणून आले. ही भेंडयेची झाडां तेंच्यांनी येदी व्हडली कातरली. तेंचे लागीं एक तर म्हटल्यार फॉरेस्टाची एनओसी ना. आमी दाखय म्हणून सांगली तेंच्यांनी दाखोवंक ना. बाउन्सर घातले तेंच्यांनी. बाउन्सराचो कोण एक मेन मॅनेजर आसलो ताका हांवें चालले. हांव डायरेक्टली उठलो आनी पुलीस स्टेशनार गेलो. पुलीस स्टेशनार हांवें कंप्लेंट केली. कंप्लेंट केल्या उपरांत पुलीस फोर्स घेवन हांव हिंगासर येयलो. हिंगासर येतो हांवें त्या बाउन्सराचो मॅनेजर घातलो ताका हांवें चाललें तुजे लागीं कोणेन तुका ऑथॉरिटी दिल्या पॉवर ऑफ ऑथॉरिटी दिल्या ती ते म्हाका तूं पेपर दाखयताय. तो म्हणालो आपले गाडये ना. ते 50 जाले ते पळोवन हांवें म्हाज्या गांवांक उलो मारलो. गांवांक उलो मारता तूं म्हाजे 100 लोक येयले. 100 लोक म्हाजे येयले. ते म्हणटाले हे बाउन्सर आमच्या गांवांत कित्याक इकडे लॉ अँड ऑर्डर जावपाची शक्यताय आसलेली. हांवें सांगलें कोणूच कोणाक हात लायतलो ना. पुलीस येयले आनी पुलिसान बाउन्सरांक सायडीक काडले आनी तेंच्यांनी पेपर दाखयता म्हणून सांगले. जरी तर तेंच्यांनी ही प्रॉपर्टी लिगल घेतल्या जाल्यार हे बाउन्सर हे प्रॉपर्टीन कित्याक जाय. 100 मिटरांक पुलीस स्टेशनां तेंच्यांनी कितें आहा ते पुलिसांक आपोवंक जाय आसले. मामलेदाराक घेवन पुलिसांक घेवन कितें फेन्सिंग करतात कितें कोणाची वाट बंद करतात तें सगळें तेंच्यांनी ऑफिशियली करूंक आसलें. हें तेंच्यांनी बाउन्सर घेवन कित्याक केलें. जरी तर तेंचें लिगल आसलेलें जाल्यार ते गव्हर्मेंट कामदारांक पुलिसांक मामलेदाराक हेका यूज करतले आसले. हेंचें इल्लिगल आसलेलें म्हणून हेंच्यांनी हे बाउन्सर हाडले गांवांत. आनी आयज हे लॉ अँड ऑर्डर पंचायतीन आमकां सगळ्या मेंबरांनी आमकां सपोर्ट केल्लो म्हणून आयज ही लॉ अँड ऑर्डर हिंगासर जावंक ना. हेचे फुडलें हांव नको. हेचे फुडलें हे सगळें पुलिसांनी पळोवन घेवचें आनी हेचे फुडें लॉ अँड ऑर्डर तर हें जाली जाल्यार हाका पुलीस आनी सगळे जबाबदारी आसतले. आनी दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार हिंगासर तेंच्यांनी आतां फेन्सिंग करून येतात जाल्यार हेका बेतो हे पोल पुरतात तेंकां वाटांक पळय आमच्या तेका बेतो हो किचे हेतून येता. हे CRZ ना बेतो घालप म्हणजे आमी गरिबांची घरां जर बांदता एक जाल्यार CRZ आमच्या घरा कडेन येता आनी असल्या कंपनी येतात तेन्ना कन्स्ट्रक्शन करतात तेन्ना CRZ खीं आसतात ऑफिसांनी हे ऑथोरायज कशी परमिशन आहे तेंकां दितात. आतां आमकां पुलिसांनी सांगल्यात आमचे लागीं डॉक्युमेंट कितें आहात ते घेया आनी पुलीस स्टेशनार या आनी तेंचे पळय कोण ऑथोरायज आहात तेंच्यांनी सांगलां आपले डॉक्युमेंट घेवन पुलीस स्टेशनार येता. पंचायतीन आमकां फूल सपोर्ट करून हे आतां काम करपाचें बंद केलां. हे सगळे पंचायतीन सपोर्ट केला म्हणून हांव पंचायतीक देव बरें करूं म्हणटा.